उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. अवेसवर 9. नोवाचेर आनी ताच्या भुरग्यांचेर आशिर्वाद घालून देवान तांकां मोळ्ळें. सुफळ जायात आनी वाडोन वचात आनी प्रितूम भरात. सगळ्या रानवटी मनजातीक आनी अंतराळ्यावेल्या सगळ्या सुकण्यांक, जमनीचेर सरपटून चलतल्या सर्व जिवाण्यांक आनी दर्यांतले सगळे मासळेक तुमचें बें आनी भिरांत आसूं. ह्या सगळ्यांक तुमचे आदीन केल्यात. भाजी पानां बराबर जमनीर भोंवतले सगळे प्राणी तुमचें खाण जेवण जातलें. हें सगळें हांव तुमकां दितां. फकत जीव आसलोले म्हणजे रगत आसलोलें मांस तुमी खावं न्हय, कित्याक तुमच्या रगताचो तशेंच जिवाचो हिशोब हांव खरेंच घेतलो. दर एका जनावराचो तशेंच मनशाचो हांव हिशोब घेतलो. तशेंच जो आपल्या भावाचो जीव काडटा त्या मनशाचो हांवूय जीव काडटलो. जो मनशाचें रगत वारयता ताचेंय रगत मनीस वारयतलो, कित्याक आपल्या सारक्याचो देवान मनशाक रचला. म्हणटच तुमी चडात आनी वाडोन वचात आनी प्रितूम भरात आनी तिचेर दोनीपण चलयात. नोवा आनी ताच्या पुतां कडेन देव नव्यान उलयलो. पळयात, तुमचे कडेन आनी तुमचे फाटल्यान येतले तुमचे सोंसती कडेन हांव करार करतां. तशेंच तुमचे बराबर आसात त्या जिवा प्राण्यां कडेन म्हणजे सुकणीं, गोरवां आनी सगळीं प्रितुमेवेलीं जनावरां आसात तांचे कडेन करार करतां. एकाच उतरान तारवांतलीं भायर सरल्यांत तितल्याय कडेन. म्हणटच हांव तुमचे कडेन करार करतां तो हो: बुट्टी धाडून हांव आनीक केन्नाच प्राणी रचनेचो भस्म करचो ना. इतलेंच न्हय, प्रितुमेचें निसंतण करच्याक हांव आनीक बुट्टी धाडचो ना. देवान आनीकूय म्हळें, म्हजें आनी तुमचें मोदें आनी तुमचे बराबर जियेतात त्या सगळ्या प्राण्यां मदें पिणकेचे पिणकेक हांव करार करतां. ताची खुणाई. कुपांनी म्हजें दोंदुबाल घालतां आनी म्हजे आनी प्रितुमे मदें ते कराराची एक खुणा जातले. जेन्ना प्रितुमे वयर हांव कुपां जमयतलो आनी कुपांनी दोंदुबाल दिश्टी पडटलो, तेन्ना जो म्हजें आनी तुमचें आनी सगळे तरेचे दर एके जिवे रचने मदें करार केल्लो आसा ताचो हांव उगडास करतलो. आनी अशी आनीक कदीच उदकाची बुट्टी आसची ना. आनी सगळीं जिवी रचना नाटाक जावची नात. कुपांचेर दोंदुबाल दिश्टी पडटच म्हजे मदें आनी प्रितुमे वयल्या सगळ्या जीव प्राण्यां मदें जाल्ल्या सदांकाल उरपी कराराचो उगडास म्हाका जातलो. मागीर देवान नोवाक म्हळें, म्हजे मदें आनी प्रितुमे वयल्या सर्व प्राण्यां मदें जो करार हांवें करून दवरला ताची ही खुणा. तारवांतले भायर सरले ते नोवाचे पूत हे: शेम, हाम आनी जाफेत. हाम हो कानाचो बापूय. हे नोवाचे तेग पूत. आनी तांचे वरवीं सगळी पृथ्वी लोकान भरली. नोवा
शेतमळे कामायस करतालो आनी सगळ्या पयलो दाका मळो ताणें लायलोलो. एक दीस दाकांचो रोस पियेल्या उपरांत ताका तो लागलो आनी ह्या नादार विंगडो आपली वस्त्रां काडून तो आपल्या तोंबूत आड पडलो. हामान ही आपल्या बापायची गोत पळोवन तो गेलो आनी हेरा भावांक सांगलें. हें आयकून आनी आपल्या बापायचें विंगडेपण पळयना जावच्याक शेम आनी जाफेत हांणी दोगांयनी एक वस्त्र घेतलें आनी आपल्या भुजांचेर फाटल्यान लांबोवन परत्या पांयांनी चलून तोंबूत भितर सरले आनी आपल्या बापायक पांगुरलो. सोरो निवळून सुद्दीर आयल्या उपरांत आपल्या धाकट्या पुतान कितें केलें तें नोआक कळ्ळें. ताणें म्हळें, कानानाचेर शिराप पडूं, तो आपल्या भावांचो चाकरांचो चाकर जातलो. आनी म्हळें, शेमाचो सर्वेस्पर देव सोदोव जावं, कानान ताचो चाकर जावं. देव जाफेताचो विस्तार करूं, तो शेमाच्या तोंबुनी रावूं आनी कानान ताचो चाकर जावं. नोआ संवसार बुडचे उपरांत 350 वर्सां जियेलो. नोआ 950 वर्सां जियेलो आनी उपरांत तो सोंपलो.